8. मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेऊन जेरुसालेम या जेरुसालेम शहर देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे जेरुसालेम शहर देवा वस्तीचे ताकाच आमी थंय मेळूंक वचपाचे पावलार पावल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या पावलार पावल मारून वाटू चलूया देवा दर्शन घेवूंक जेरुसालेम या बापाची आणि पुताची आणि पवित्र आत्म्याची नावी सर्वेस्वर तुमचे सवे आसूं आणि तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. आचार पाचार सोडून देवाची नीज भक्ती करूया ह्या विशयाचेर आयज आमी नियाळ कोत्तले हांव. बाबा भयणानो, साम 128 वर्स 2 अशी आमकां मेळटा. सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यांक सदांच तांच्या आतांच्या कोश्टाचें खावंक मेळटलें, ती सुकेस जातलीं आनी तांचें सदांच बरें जातलें. आमच्या जिवितान जायते फावटी आचार पाचार आसात आनी आचार पाचार आमकां आमच्या भावार्थाच्या जिवितान वाडूंक आदार दिनात, खरें म्हळ्यार आडकोळ जातात. देवाची नीज भक्ती करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. कोणी आमच्या जिवितान आचार पाचार आमी मानल्यात, भावार्थान वाडूंक ह्या आचार पाचार आडकोळ जातात म्हूण आमी मानून घेवंक ना आनी देवाची नीज भक्ती आमी करूंक चुकले हांव देखून देवा लागीं भोगसणें मागुया. हे पवित्र गूट फावो ते परी समोर उमूंक आमची पातकां ओळखून घेवया. सूर पुदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजो उण्यावसारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्य सदांच सांगपाक मारये सगळ्या विद्युतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सूर पुदवेदार देव आमची काकूत करूं, आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन.
प्रार्थूया. रिटा फेर्नांडीस आपल्या इंटेन्शना पासत हे मीस पेटयता. तिचे बरोबर आमची मागणी देवाक आमी उबारुया. ओदीक करून जी बाबा भयणां पिडेस्त आसात, हॉस्पिटलान कश्टवतात, तांचो उगडास करून तांचे पासत मागुया. सर्वेस्वरा सासणाच्या देवा, तुवें लिशबोवाच्या बागिवंत आंतुनीक खोऱ्या बावार्थाचो हुशार प्रसंगदार आनी गोरजी आकांताक आसलोल्यांचो तीर आसरो करून दिलोय. ताची देख घेवन जेजूचो पाटलाव करूंक आमी शिकूं आनी सगळ्या आमच्या गरजांनी ताची मजत आमकां मेळूं. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. बागिवंत पावलून तिमोथाक बरयलेले पयले चिटी वेलें वाचप. पवित्र आत्म्यान मुद्दम सांगलां तें अशें. मागिरल्या काळार कांय जाण फोटकिऱ्या आत्म्याक आनी देंवचाराचेर शिकवणेक कान दिवन बावाट सोडून वेतेले. त्यो शिकवण्यो येतल्यो फोटकिऱ्या मनशाच्या दोंगीपणा उद्देशीं, तर तांची अंतस्करणां लोखंडाचे कोलतेन दाग दिलेल्या परी. ते लग्न जावचे न्हय म्हणटात. बावार्थ्यांनी आनी सोत वळखतल्यांनी उपकारी मनान घेवन खावच्याक देवान रचल्यात त्यो वस्तू ते मना करतात. पूण देवाची दर एक रचना बरी उपकार आटोवन घेत जाल्यार कसलीच वस्त नाका म्हणची न्हय, कित्याक देवाच्या उतरान आनी आमच्या मागण्यान ती पवित्र जाता. हें बाबा मुखार घालशी जाल्यार तूं जेजू क्रिस्ताचो बरो म्हणयारी म्हूण आनी तुवें पाटलाव केलेल्या बावार्थाचे आनी खुद शास्त्राचे शिकवणेन तूं वागलोलो म्हूण दाखयतलोय. नाका जाल्ल्यो शामायच्यो काणयो वाटाय आनी देवभक्तीचो अभ्यास कर. कुडीच्या अभ्यासांत थोडो भोव उपेग आसा खरो, पूण देवभक्ती सगल्यांक उपकारता, तर तातूंत आतांच्या आनी फुडल्या जिविताची बासावणी आसा. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब गायनांतल्यान करुया. गायनाचो अंक B6 पेज 22. तुझी उतरा
शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करून उबी रावया. देवाचे उदोर आमकां जागयता देवाचे उदोर सवस्ताय हाडटा देवाचे उदोर संतोषान भरता देवाचे उदोर नवो जीव दिता. हालेलुया 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 हालेलुया. सुरविस्वोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. जुवावा पोरमणे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपणाचेर विस्वास दवरलो त्या जुदेवांक म्हळे, तुमी म्हज्या उतरा पोरमणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीस जातल्यात आनी तुमकां सोत कळोन येतले आनी सोत तुमकां स्वतंत्र करतले. तांणी ताका म्हळें, आमी आब्रामाची सोंसूत आनी कोणाचेच गुलाम आमी केन्नाच जावंक नात. तुमी स्वतंत्र जातल्यात अशें तूं कसो म्हणटाय तर? जेजून तांकां परतीपाळ केलो, हांव तुमकां सोत सांगतां, पातक करता तो पातकाचो गुलाम सदांच घरांत उरोना, पूत तो सदांच घरांत आसता. ह्या पासत पूत जर तुमकां स्वतंत्र करीत तर तुमकां खरीच सुटका मेळटली. तुमी आब्रामाची सोंसत म्हूण हांव जाणो, तरी म्हजी उतरां तुमचे भितर रिगोनान देखून तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. जी हांवें म्हज्या बापा सोबेन देखलां तें हांव सांगतां, आनी जें तुमी तुमच्या बापायचें आयकलां तें तुमी करतात. तांणी ताका परतीपाळ केलो, आब्राहाम आमचो बाप. जेजून तांकां म्हळें, तुमी आब्रामाचे पूत जाल्ले जाल्यार जें आब्रामान केलें तें तुमी करतले आसल्यात. पूण देवा कडसून आयकल्लें सोत हांवें तुमकां सांगलां, तरी आसतना तुमी म्हजो जीव काडूंक सोदतात. आब्रामान अशें करूंक ना, तुमचो बापूय करता तशेंच तुमी करतात. तांणी ताका म्हळें, कामचारान आमी जल्माक येवंक ना, आमकां एकलोच बाप आसा तो देव. जेजून तांकां म्हळें, देव तुमचो बाप जाल्लो जाल्यार तुमी म्हजो मोग करतल्यात आसल्यात, कित्याक हांव देवा तावन उपजलां आनी आयलां. म्हजेच खोशेन हांव येवंक ना, पूण ताणें म्हाका धाडला. सोम्याचें शुभ वर्तमान. वाकाणी तुका क्रिस्ता. अपुर्बाईच्या बाबा भयणांनो, जायतीं जाणां तुमी पयस तावन ह्या त्रेजेनान वांटो घेतात. जायतीं जाणां दिसपट्टी सदांच ह्या दिसांनी हांगा मिसान वांटो घेतात. थोडीं जाणां पावस कितलोय पडूं
पावस एक आडकोळ करिना जावपाक, आपलो भावार्थ दाखोवपाक पावस आसतनाय लेगून ह्या त्रेजेनांत वांटो घेतात. हांगाच मिसाक येवंक जाय गाय सियोली. आमच्या फिरगोजांनी दिसपट्टी मीस जाता थंय वांटो घेवंक जायना गाय. हांगाच येवंक जाय. आमचें मन असलें गाय हांगाच मिसाक येवंक जाय जाल्यार तो एक आचार पाचार गाय वो देवाची नीज भोक्ती दाखयता. मीस सोंपल्या उपरांत जायत्यो सांत आंतोनीच्यो मुर्ती हांगा आसात, सुमार 10 आसात. मीस सोंपल्या उपरांत जायत्या बाबा भयणाक तांचो उमो घेवंक जाय. उमो घेवप वायट न्हय, पूण उमो घेवंकूच जाय. उमो घेनासतना घरा वचोंक जायना. असलें मन म्हाका आहा जाल्यार आचार पाचार दाखयता, सुपरस्टिशन, वो देवाची नीज भोक्ती दाखयता गाय. सांत आंतोनीक हांवें वाती पेटोवंक जाय. सांत आंतोनीक हांवें फुलां घालूंक जाय. थोडीं बाबा भयणां म्हणटात फूल घातल्या उपरांत एक तोरी फूल हांवें घरा व्हरोंक जाय. हें फूल घरा व्हेलें जाल्यार म्हज्या घोराब्याक आनी म्हाका बऱ्याक पडटा. असलें मन फूल घरा व्हरप दवरप, तें फूल म्हाका बऱ्याक पडटलें, म्हजें असलें मन आचार पाचार दाखयता, वो देवाची नीज भोक्ती दाखयता गाय. व्हेरी डिफिकल्ट ह्या वस्तूचेर नियाळ करपाक आनी आमच्या जिवितान ह्यो वस्तू घालपाक. ह्या खातीर काय बरो आयचोय विशय एकदम बरो. बारीकसाणेन ह्या विशयाचेर नियाळ केलो जाल्यार आमच्या ओत्मीक जिविताची एक तपासणी करूंक आमकां सोयीग. आमच्या ओत्मीक जिविताची बदलणी करूंक, आकारणी करूंक, फॉर्मेशन करपाक हो एक विशय बरो बरो विशय. काय बरो विशय. आचार पाचार मानपाचें सांडून देवाची नीज भोक्ती करूया. आमची देवसंवाहान ही आमची देवसंवां केन्ना आचार पाचार जातात गाय, आनी हीच आमची देवसंवां केन्ना देवाची नीज भोक्ती जातात गाय. 3 वस्तू उगडास करुया. पयले सुवातेर बाबा भयणांनो, कांय बरे भाशेन आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां भाग्यवंत पावलू तिमोथाक बरयता. 1 Timothy chapter 4 verse 7. देवाचे भोक्तीक उपकारान तसल्यो नाका जाल्ल्यो शेमाईच्यो काणयो पयस कर. देवाचे भोक्तीक उपकारान नाका जाल्ल्यो तसल्यो शेमाईच्यो काणयो पयस कर. देवाची भोक्ती करूंक सोदता जाल्यार हे भाशेन शेमाईच्यो काणयो, आचार पाचार आसात ते पयस कर. कितें गाय शेमाईच्यो काणयो? आमी जायतो उगडास केला. बाबा त्रेजेनान वांटो घेता जाल्यार वाती पेटोय. बाये त्रेजेनान वांटो घेता जाल्यार फुलां पेटोय आनी एक फूल घरा हाड. जायते पावटी आमी म्हणटा शेमाईच्यो काणयो त्यो सांत आंतोन मिलाग्र कोत्ता. वात पेटयल्यार म्हाका बऱ्याक पडटा, फूल घरान हाडून दवरल्यार म्हाका भलायकी मेळटा. ह्यो वस्तू बाबा भयणांनो भोक्तीपणाक उपकारनात. ह्यो शेमाईच्यो काणयो, आचार पाचार. आनी आचार पाचार अशेंच आमी घेवन रावले जाल्यार आमच्या भावार्थाची वाड जायना. सांत आंतोन मिलाग्र करिना. कोण मिलाग्र कोत्ता? आमचो सूर पदवीदार देव मिलाग्र कोत्ता. आमचो देव थारोणाची भरती,
फक्त देवाक पदवी आसा मिलाग्र करपाक. आमचो देव तारोणाची बोरती कुरपेची जोर फक्त देवान आमकां कुरपा दिवंक जाता. सेंट एंटनी ह्यो आमची सगळीं डिवोशन्स दे आर चॅनल्स, इन्स्ट्रुमेंट्स, आतियारां. जोरी तर आमची देवोत्सवां तुयच उरली जाल्यार आमी भावार्थान वाडची ना. बाबा भयणानो, जायते फावटी आमी उगडास कोत्ता पोत्तून पोत्तून फुलां घरां वता दोत्ता, वॉलेटान पर्सान दोत्ता आनी आमकां दिसता आमकां देवोत्सव आसा म्हूण डिवोशन. थिंगाच आमी थांबलीं जाल्यार बाबा भयणानो इट बिकम्स सुपरस्टिशियस. इट शूड नॉट स्टॉप देर. ह्या वस्तू वरवीं देवाची खोरी भक्ती करूंक आमी पावूंक जाय. आनी देवाची खोरी भक्ती आमी कोत्तले हांव जेन्ना आमी देवाचेर सोर पदवेदार देवाचेर विस्वास दवरतले हांव आनी देवाक आमच्या जिविताचेर पदवी आहा, वातीक ना, फुलाक ना, तेन्नाच आमची भक्ती नीज जातली, खोरी जातली. दुसरे सुवातेर बाबा भयणानो आयच्या शिव वर्तमानान आमी आयकलां जेजू म्हणटा तुमी म्हजे उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे खरे शीच जातल्यात. तुमी आमी ताच्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार ताचे खरे शीच जातले. आमची देवोत्सवां सांत आंतोनीची देवोत्सवां पासून थंयच ती थांबली जाल्यार दे बिकम सुपरस्टिशियस. ह्या देवोत्सवां वरवीं आमी जेजूशी येवंक जाय. सांत आंतोनीन आमकां जेजूशी व्हरोंक जाय. आनी जेन्ना आमी जेजूशी वेतले हांव जेजूचे शीस जातले हांव जेजूचे शाळेंत शिव वर्तमानाचे शाळेंत आमी शिकतले हांव तेन्ना आमची भक्ती वाडटली आनी ही आमची भक्ती फळांनी दिश्टी पडटली, फ्रुट्स. बाबा भयणानो, भागिवंत आंतून जेजूच्या पावलांनी चल्लो, कित्याक तो जेजूच्या इस्कॉलान शिकलो, शिव वर्तमानाच्या इस्कॉलान शिकलो, शिव वर्तमानाची मुल्यां शिकलो आनी जेजूच्या पावलांनी चल्लो. जेजून जी वाट आमकां दाखयली ती वाट तो चल्लो. Saint Anthony should become an example. We should not stay with Saint Anthony. Saint Anthony should lead us to Jesus. आणि आमी जेजूचे शाळेन शिकून शिव वर्तमान आमच्या जिवितान आपणावून आमच्या जिवितान भागिवंत आंतोनीन सांत आंतोनीन फळां दाखयलीं तसलीं फळां आमच्या जिवितान उत्पन्न जावंक जाय. तेन्नाच आमकां कळोन येतलें आमकां देवाची नीज भक्ती आहा म्हूण. कसलीं गाय तीं फळां? आमी मागण्यांन वाडूंक गरज. वी हॅव टू ग्रो इन प्रेयर. देवोत्सव केलें, वात पेटयली, फूल व्हेलें, तितल्यान आमचें देवोत्सव सोंपना. वी हॅव टू ग्रो इन आवर रिलेशनशीप विथ गॉड. मागण्याचें जिवीत वाडूंक जाय. आमच्या पातकाची दूख धरून आमच्या जिविताची आमी नवसोरणी करूंक जाय. द फ्रूट ऑफ रिपेंटन्स. सांत आंतोनी भाशेन म्हजें जिवीत सेवे चाकरेचें जावंक जाय. द फ्रूट ऑफ चॅरिटी. देवाचें उतर इतलें हांवें वाचूंक जाय की हांव भावार्थान वाडटां. द फ्रूट ऑफ फेथ. काय बरे भाशेन जेजू म्हणटा तुमी म्हज्या उतरा प्रमाणे चलशात जाल्यार तुमी म्हजे शीस जातल्यात. एक शीस, एक डिसायपल आपल्या गुरूच्या पांयाशी बसोन आयकता आनी शिकता आनी गुरूचें जिवीत आपलें जिवीत करूंक आशेता. असली आस आनी रूच आमची जावंक जाय. इफ वी स्टॉप एट द डिवोशन it will become superstition. If devotion leads me to Jesus,
And if I become a disciple of Jesus, if I bear fruits of prayer, repentance, charity, faith, तेन्ना की जातली देवाची खोरी भक्ती म्हज्या जिवितान. तिसरे सुवातेर बाबा भयणानो, आयच्या शिव वर्तमानान आमकां मेळटा जेजू म्हणटा सोत आमकां स्वतंत्र कोत्तले. सोत आमकां स्वतंत्र कोत्तले. जायती फावटी आमची देवोत्सवां दे बिकम अ ट्रान्झॅक्शन. आनी जेन्ना आमची डिवोशन्स ट्रान्झॅक्शन्स जातात मागीर ती जातात आचार पाचार, सुपरस्टिशन. हांव इतलो पयस जावन येता सियोली, हांवें मागलोलें म्हाका मेळोंकूच जाय. हांव इतलो पयस जावन येता, तुवें म्हाका हें दिवंकूच जाय. ट्रान्झॅक्शन. हांव इतल्यो वाती पेटयता, म्हाका बरेपण मेळोंकूच जाय. आय हॅव कम हियर टू आस्क फॉर फेवर्स. उपकार मागोवंक हांव हांगा आयलां, म्हाका मेळोंकूच जाय. अरे आयज म्हज्या जिवाक तितलें बरें दिसना. त्रेजेनाचो एक दीस म्हाका चुकतलो ना, हांव चुकोवचो ना, हांव वेतलोच. नाजाल्यार म्हाका कितें वायट जायत. हें सोत न्हय. आनी असलें फोटिंगपण आमी घेवन रावलीं जाल्यार आमच्या जिवितान आमी गुलाम जातले. हांव आचार पाचाराची. सोत आमकां स्वतंत्र कोत्ता. द ट्रूथ सेट्स अस फ्री. ह्या खातीर बाबा भयणानो, बिरांत पयस जावया आनी आमच्या जिवितान स्वतंत्रताय, आमच्या देवाची स्वतंत्र भुरगीं आमी जावया, पूत धुवो आमी जावया. आनी ह्या खातीर बाबा भयणानो, आमची देवोत्सवां दे शूड नॉट बिकम ट्रान्झॅक्शन, एक बिझनस. आमची देवोत्सवां जावंक जाय एन एनकाउंटर, एन एक्सपिरियन्स. हांव हांगा येता, देवाची म्हाका खरी ओळख मेळटा, देवाचो म्हाका अणभव मेळटा, दैवीक अणभव मेळटा. आनी ज्या मनशांक देवाची ओळख आहा, देवाचो अणभव आहा, त्या मनशांक बाबा भयणानो देवाची नीज भक्ती आहा. ह्या खातीर सुरवातेक हांव प्रश्न विचारतलो, आमी सियोली त्रेजेनान वांटो घेतात वायट न्हय. आमी सांताचो उमाव घेतात वायट न्हय. आमी एक फूल उगडासाक घरा वतात वायट न्हय. पूण थंयच आमी थांबचे न्हय. ह्या वस्तू उदेशी आमी अदीक देवाचो मोग करूंक आयचो विशय आमकां उलो मारता. आनी आमचे मदें जायतीं बाबा भयणां हें कोत्तात. आयज आनीक एक पावट आमच्या उत्मीक जिविताची तपासणी आमी करुया. आमच्या उत्मीक जिविताची बदलणी करुया, आकारणी करुया. तेन्नाच बाबा भयणानो, आमच्या जिवितान आसलोले आचार पाचार मानपाचें मन आमी सोडटले हांव आनी खरी देवाची भक्ती करतले हांव. सुरवातेक हांवें उगडास केल्लो साम 128:2. काय बरें हें स्तोत्र. सर्वेस्वराची भक्ती करतात ती सुभागी, तांच्या हाताच्या कोश्टांचे तांकां खावंक मेळटलें. ती सुकेस जातली. आमकां सगळ्यांक जिवितान सूख जाय. सर्वेस्वराची भक्ती करतात तांकां जिवितान सूख मेळटलें आनी तांचें सगळें बरें जातलें. कांयच वायट जावचें ना. कित्याक आमी देवाची भक्ती करता. आमचो देव सोर पदवेदार. आमचो देव आमकां आपणाशी हाडटा, आपले शीस कोत्ता फळां दिवंक, आनी आपणाशी व्हरून आपली ओळख आनी अणभव दिता. सर्वेस्वराची भक्ती करतल्यांक सदांच बरें मेळटलें. हीच कृपा भाग्यवंत आंतोनीचे विनवणेन ह्या मिसान आमी आमकां मागुया. सगलीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोडीशी आमची मागणी आतां आमी देवाक सांगुया.
आमचे धर्मीक वडील पोरचीची सेवा करतना क्रिस्ताच्या तत्वांनी पोरचेक वाडोवंक आनी आधुनीक काळार ओर्त नासलोले आचार पाचार काडून उडोवंक पोरचेचें मन उजवाडोवंक तांकां देवाचो आदार मागुया. ओंकार बापा, God Bapa, दोयाल दीस आमचेर घाल, Royalist आमचेर घाल, विस्वासान केले विश्वासान केले आमची मागणी आय. मागणी. ह्या रेजनांत वांटो घेतिल्ल्या आमा सोमेस्तांनी आमच्या जिवितान वाडोल मोला येता तेन्ना खुल्या देवांक मांदी ना जावंक पूण आमच्या बाबाताची दिवती सदांच पेटलोली दवरूंक आमकां कृपा दी म्हूण देवा लागीं मागुया. ओंकार बापा, दोयाल दीस आमचेर घाल, Royalist आमचेर घाल, विस्वासान केले विश्वासान केले आमची मागणी आय. मागणी. आयचे रेझेन भेटयता रिता फेर्नांडीस. हिणें बागीवंत आंतोनीचे मोजतीन एक शुभ जिवीत जियोंक आनी ताच्याच विनवणेन बापाचो शुभाम आशिर्वाद आपणाचेर घेवचो म्हूण देवा लागीं मागुया. ओंकार बापा, God Bapa, दोयाल दीस आमचेर घाल, Royalist आमचेर घाल, विस्वासान केले विश्वासान केले आमची मागणी आय. आमचे मागणी आय. हे आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार आमी गायन करूया. C1 पेज 28. आमचे दोनां उबारून सर्वेस पोराक भेटोया. आमचे डोळे उबारून देवा भायर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगान सारको जाव आमचो मोग ओपुया. दुनिया तुझ्याच बरेपणान आतां उरल्या सोऱ्या दानां जातली रोखडी जाता आमकां. जिवीत दिवपी खाणां पिवणां आमचे दोन हात उबारून सर्वेस पोराक भेटोया. आमचे डोळे उबारून देवा भायर पळोवया. आमचे काळीज उबारून देवा काळजाक मेळोया. ताच्या मोगा सारको जाव आमचो मोग ओपुया. म्हज्या बाबा भयणानो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सूर पुदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमचे नेमके पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानून घेवं. भोव कोणवाळ्या बापा,
आंतून तुझ्या भोगताक भेटयलोल्या दिसा सुमयार तुझें नांव वाखाणूंक आनी तुका दिनवासूंक ही दानां तुजे वेदीचेर आमी दवरता तुज्या पवित्र आत्म्याचे पदवेन न्हूच आमचीं दानां पूण आमकांच बदलून तुज्या भोगताच्या जिविता वरवीं आमचें जिवीत तुजे वाखणणेचें बलिदान जायशें कोर हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी आमेन. सोर्विस्वोर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सवे आसूं. तुमची काळजां उबारात आमी ती सर्वेस्पराक थंय उबारता. सोर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासुया वय अशें आमी करूंक फावो. सोर्वेस्वरा पवित्र बापा सोर पदवेदारांनी सासणाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सोर्व काळी आनी सोर्व ताय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो बागिवोन तातून तुज्या भोगताची परबेची तयारी तुजे पवित्र सोबेक तूं संतोश दिताय अशें ताच्या बागिवोन जिविताचे देखीन तूं तिका दिरान भरताय ताचे शिकोवणेन तूं तिका गिन्यानान उजवाडायताय आनी ताच्या मागण्या वरवीं तूं तिका सांबाळटाय देखून सर्व देवदूतां आनी सातां भोगतां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. सर्वेस्वरा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर देखून दोवापुरी तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दानां पवित्र कोर म्हण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. कोस्ट मोरोण सोसूंक आपकुशेन तो पोरादीन जालो तेन्ना ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शेसांक दिलो म्हणून ओ तुमी सोमेस घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोवची. तेच पुरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका दिनवासून ती आपल्या शेसांक दिली म्हणून तुमी सोमेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स नव्या आनी सासणीक कोरोराचें रगत पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी साबारां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक कोरात. बावार्थाचो गूट
देखून सर्वेस्वरा सोमिया जेजूच्या मरणाच्या आनी पुनर्जीवनपणाच्या उगडासाक आमी तुका जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची काल्स भेटयता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिनवासता. क्रिस्ताची कुडींत आनी रोगतान वांटो घेतोल्यांक आमकां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी खालतिकायेन मागता. सर्वेस्वरा आखे प्रेतुमेचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर. अशें लियो आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा, सिमियांव आमच्या आदारी गवळी बापा आनी सगळ्या संस्कारणी घेतल्या बरोबर तिका प्रिती मोगान सोपूर्ण कर. तशेंच पुनर्जीवनपणाच्या बरवंशान अंतरून गेल्यान त्या सगळ्या आमच्या बाबा भयणाचोय उगडास कर आनी तुजे काकलुतीन अंतरलोल्या सोमेस्तांक तुज्या मुखामळाचो प्रकाश पळोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ह्या वेळार ह्या मिसान वांटो घेतोल्यांची एमीस भेटयतल्या रिटा फेर्नांडीस हिची, पिडेस्तांची, जाणट्या म्हाताऱ्यांची, परदेसान तारवार वावर करतल्यांची, हॉस्पिटलान कश्टवतल्यांची, आपल्या जिवितान बरोवसो सोदतल्यांची काकलूत कर म्हण आमी मागता. अशें भाग्यवंत आंकवार मरिये देवाची माई सांगाती, भाग्यवंत जुजे तिचो पोती, भाग्यवंत धर्मदूता, भाग्यवंत आंतोन आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या सातां भक्तां बरोबर सासणाच्या जिवितान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुका वाखाणूक आनी मोहीमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. ताचे वरवीं आनी ताच्या सांगाता आनी ताचे ताय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सोर पदवेदार बापा सर्व मान आनी मोहिमा तुका सासणाच्या सासनाक. आमेन. देवाच्या उतराची शिकवण घेवन आनी आमच्या सोडवणदाराची आज्ञा मनान धरून ताणेच शिकयलोलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज येवंक, तुजी कशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बोगस आनी आमकां ताळणेक पडूंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्वरा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक बरवंशान ओतरेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक रासोटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोवे आसूं. एकामेकाक शांती दिया. आमची
पळयात ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाका पयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या घरा येवंक म्हाका फावना, पूण एक उतर मात उलय आनी म्हज्या आत्म्याक भलायकी मेळटली. कोमिन्यावच्या वेळार आमी गायन करुया D14 पेज 54. पवित्र कोमयाव फकातोल पवित्र सोबेन बावतिज्म घेतला तांकांच. दुसऱ्या धर्माची मनशां वो देवाक मानितात तसलीं हांगा आसात जाल्यार उपकार करून आमी तांचे कडेन मागता तांणी आपले हात उगडून कोमयाव घेवंक फुडें सरचें न्हय. Jesu दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. दाखवेलायल्या मोच्या बापान, ती सांभाळटा Jesu दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. हांव ती दाखवेन तुमी फाटे, मोचे सोमे विकून रावचे. वेलिकारीक लावले फाटे, निर्फोळ जातले सुकून वेतले. जेसू दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. 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 निघून रावात मोजी सोवे, हांवूय रावता तुमचे सोवे. फकत अशें जिवीत तुमचे, सुबा पोळी सुफोन जातले. जेसू दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी. जेसू दाखवेला मी फाटे, ताच्या जीवाना मी जिवी.
जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी 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 तुमचे सारखेच निर्भय सारखेच रिते मोजी सवे आखे जिणे बरोन येतले मोजे जातले जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी 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 निसी बाबा दिवची मोहिमा नोय कीर्ती मोन कोती कामा नोय मोलफांगीर ओळी नावा मोगोर जिणेक सुबा फोळा जेजू दाखवे आमी फाटे ताच्या जीवन आमी जिवी 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 प्रार्थुया. स्वर्गीच्या बापा, आतून तुझ्या भोगताच्या दिसाक तुवें आमच्या आत्म्यांक दिलाय त्या पोसणा वरवीं आमच्या मोहिमेवंत आस्काराच्या पावलांनी चलूंक आनी ह्या संवसारान तुजी शांती आमी शेवटी सासनाची सोडवण जोडूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
आयज सांजे 4:30 वरांच्या मिसा उपरांत भाग्यवंत आंतोनीची इमाज सिओलचे आख्खे फिरगोशेन भोंवडायतल्या खुंयच्यान वेतेली हाची बारीकसाण आमी वॉट्सॅप हाचेर धाडटल्या जुनाचे 13 सोनवार त्रेजनाच्या मिसाचो वेळ सदांचे परी सकाळी 5:30 वाजता 6:45 वाजता इंग्लिशींतल्यान 8 वाजता 9:30 वाजता आनी सांजे 4:30 वाजता आनी उपरांत 6 वाजता वेस्प आसतले जुनाचे 14 भाग्यवंत आंतोनीची परब पूर्व दिसाक मिसा ही बरी सकाळी 5:30 वाजता दुसरे मीस 7 वाजता इंग्लिशींतल्यान तिसरे मीस 8:30 वाजता आनी दोबाशीक मीस 10:30 वाजता सांजे वेळार मीस आसचे ना कोणूय मिसाचे इतेसांव दिवंक सोदता जाल्यार वो इगोर्जीक डोनेशन दिवंक सोदता जाल्यार आमचें ऑफिस उक्तें आसा थंय तुमी वचून दिवचें मिसा उपरांत सोविन्य रूम मुक्त आसतलो थंय धर्मीक वस्तू आनी वेगवेगळीं पुस्तकां मेळटात अदीक करून सेरपेंत हातान धरून आसलेल्यो सांत आंतोनीच्यो इमाजी धाकट्यो तश्योच व्हडल्यो मिसा उपरांत उमावंक घेवपाक भाग्यवंत आंतोनीच्यो इमाजी वेगवेगळे कडेन दवरलेल्यो आसात 2 माटवान 1 बेन स्टँडार 1 इगोर्जे भायर 2 इगोर्जेन शाकिस्ती भितर सोदता थंयसर आनी 1 देवाच्या उतराचे कोपेला लागीं जंय आमी भितर सोदता जी कोण हॉलांत आसात तांणी कॉरिडोरान आसलेल्या इमाजीचो उमाव घेवन भायर सरचे इगोर्जेन इमाज आसा ती आमचे कोंफरार भाव आमी कुमण्यां दितात थंयसर हाडून दवरतल्यात कुमण्यां घेवंक येता तीच मांडावळ सांबाळची सिस्टरी आसात आनी थंय कोण बसल्यांत ताणें साकिस्तीच्या भायर इमाज दवरल्या ताचो उमाव घेवचो तुमी इगोर्जेंतलीं भायर सरतना इगोर्जेच्या फुडल्यान 2 दारां आसात तातूंतल्यान भायर सरचे आनी नुय मोदल्या दारांतल्यान आमचे कोंफरार भाव तुमकां वाट दाखयतले मोदल्या व्हडल्या दारांतल्यान लोक भितर येतलो जाणट्यांक व पिडेवतांक घेवन येता तांणी आपले मोटोर इगोर्जेच्या कंपाउंडार हाडूं येता आनी तांकां दिवन मोटोर पार्किंग लॉटान दवरूं येता व्हीलचे एसिस्टंट तांकां पेंडॉल हातून हाडूंक आदार दितले पेंडॉलांत मोदेकूच आमी तांकां आर्म चॅर्स दवरलेले आसात फकत ताणेंच बसचें दुसऱ्यांनी बसचें न्हय 2 व्हिलर्स पार्किंग आमच्या इगोर्जेच्या कंपाउंडार जातलें आनी 4 व्हिलर्स पार्किंग लॉटांत तुमची कुमसारां आयकूंक फादर हायसिन आनी फादर जोकी आसा तशेंच सिस्टर सेंड्रा कावन्सिलींग करता कोणूय तिका मेळूंक सोदता ताणें एपॉयंटमेंट घेवचो जेन्ना पावस झडटा तेन्ना तुमच्यो सोत्र्यो आनी रेनकोट्स भायल्यान स्पेशल सेंट्स आसात ताचेर लांबयात सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आनी स्नॅक्स विक्रेक दवरल्यात तुमी त्यो घेवच्यो आनी तांकां आदार दिवचो तांचे स्टॉल माटवा भायल्यान कोणशाक आसा भाग्यवंत आंतोनीचे परबे दिसाक तियात्र आसतलो जाचें नांव मोग जायना जाणटो बरोयणार आनी डायरेक्टर पिटर ओशन आयज तावन ताचे टिकेटी इगोर्जे भायल्यान 8 वरांच्या मिसा उपरांत विक्रेक मेळटल्यो कालचे देव बरें करूं म्हणटा हांव ही संदी घेवन करीत भाशेन फादर सावियो डिसेल्वा नेरूल फिरगोशेचो पाद विगार ताका आमी काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा हांव आयज आचार पाचार आनी करीत भाशेन कशे भाशेन आमी देवाची भक्ती करूंक जाय देवाक आमच्या जिवितान पयली वयली स्वाद दिवंक जाय ताणें काय बरें सांगलां तें आमच्या जिवितान आमी पाडुया ताचेर ताच्या वावराचेर आमी देवाचो आशिर्वाद मागता सुगली उबी रावया आमचे हात जोडुया दोळे धापुया भाग्यवंत आंतोनीचे मजतीन विनवणेन देवाचो आदार देवाचो आशिर्वाद आमचेर मागुया सर्वेस्वर तुमचे सोवे आसूं आनी तुमच्या आत्म्या सोबे आसूं सोर पदवीदार देव बाप आनी पूत
आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या कुटुंबाचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. भाग्यवंत आंतोनीची विनवणी मागूंक मागणे. भाग्यवंत आंतोन, तुज्या नांवान आनी तुजे विनवणीन देवान केलोली विस्मित आयकून व्हडा बरोवशान हांवूय तुज्या फुडें येता आनी तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल म्हूण खालतेपणी मागता. नोमान तुका भाग्यवंत आंतोन, निर्मळकायेच्या लिली फुलां, नोमान तुका जाणवायेच्या सागोरा, नोमान तुका प्रिती मोगान पेटलोल्या शिव वर्तमानाच्या धर्मदुता, कोर म्हजें जिवीत नितोळ निर्मळ, बोर म्हजें मन जाणवायेन, पेटोय म्हजें काळीज प्रिती मोगान, आनी सूर भोंवती म्हज्या कोरण्यांनी देवाचें उतर पुरगटूंक म्हाका शिकय. ए देवाच्या इश्टा, हांव पातकी आनी गुन्यांवकारी म्हूण तुजे उजीर ओळखून घेता आनी म्हजें कोंती बरीत काळीज तुका उक्तें करता आनी तुजे वेगीन आयलोलो तोच बाळूक जेजू तुजे विनवणेन म्हाका बोगसोणें दितलो आनी गरज त्या कुडी ओतम्याच्या देण्यांनी म्हाका बोधतलो म्हूण आस बाळगिता आनी बरवशान रावता. भाग्यवंत आंतोन, दुखेस्तांच्या बुजवणणारा तुजी दोयाळ नदर म्हजेर घाल
आनी म्हजें दोळडीरपण आनी उपद्रे, म्हजे उस्की आनी कोती, म्हज्यो भिरांती आनी आकांत पळे. म्हज्या उस्क्या कोतींतलो म्हाका निवार, तुजे वेगीन आसलोल्या बाळका जेजूक म्हज्यो गरजो उक्त्यो कोर. आनी आतां तुजे फुडें घालता तो उपकार म्हाका बेगीनूच मेळून घे. ह्या वेळार तुका जाय तें माग. उत्सुर्याच्या बागिवंतांतून तुका उलो मारतल्यांक तूं ना म्हणोनाय, पूण तांकां सदांच पावूंक तूं राजी आसाय. तर तुजे पदवेदार मोजोतीन एक खालतिकायेचें क्रिस्ती जिवीत जिवंक मेळून घे म्हाका निर्मळाय आनी कोणवळाय, थोंडाय आनी शांतीताय, ल्हानविकाय आनी सोंसणिकाय, गोठाय आनी जाणवाय. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक राख आनी सांबाळ. तुजे विनोदीन जेजू सारकेले बरे गवळी ते जावंक निर्मी, आनी तांच्या हातान घातलोल्या हिंडाक स्वताच्या आनी उजवाडाच्या मार्गार चलोवंक तांचे खातीर तूं थांबनासतना विनोती कोर. आमेन. आमेन. आमी शेवटाक गायन करुया. U25 पेज 243. आमी पयलो आनी तिसरो श्लोक गायतले.